Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. अंत्योकेंत जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोमयाशी पोरतलीं. ही खबर जेरुसलेमाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोमयांक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलोलो मनीस आसलो. आनी सोमयाचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक त्रासुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकोवण दिली. अंत्योकेन शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियुस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट, मानायेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक भोसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांव दिवंक सोदतां ते खेरीत कामां खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावड्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. इस्रायेलीचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. किन्नोऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतोऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथोणीत वाखाणणी कर. जबाब राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. उद्गार.
सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात. संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सोर्गींचे राज लागीं पावलां अशें पोरगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कोडे भांगार, रुपे, तांबे लेगून पोतयेंत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती ओ 2 आंगावली वो व्हाणो ओ दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत ओ गांवांत भितर सरतोच तांतूंक कोण माणसुगीचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सोरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी वचून सोर्गींचे राज येवचें जालें अशें पोरगोट करात. मातेव 10:7. नियाळाक आधार. आपल्या थंय आसा तें सगळें आपल्याचेंच अशें समजून एक राजा आपले पोलासीन जियेतालो. ताच्या दाराशी जायते भिकारी येवन भीक मागताले, पूण तांकां तो धांवडायतालो. तांकां आदार करूंक तो राजा कसोच तयार नासलो. एक दीस मारेकार पिडेक सांपडोवन तो राजा सोंपलो. सगळें संवसारांत दवरून त्या राजाक जुटयेक उबो रावचो पडलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 12 जाणांक धाडटा. जाता तितलें बरेपण शिंपडावंक जेजू तांकां सांगता, फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. अशें तो तांकां शिटकायता. देवाच्या आशिर्वादान आमचे थंय जायतें आसा, पूण तें सगळें देवा कडल्यान आयलां अशें म्हूण आमी विसरता. आमचेच वस्तुंगी आमचे थंय दान दौलत गिरेस्तकाय पयशे आसात अशें आमी चिंता आनी वागता. पूण फुंकोट घेतलां, फुंक्या दिवंक आमच्या मनांत येना. आमचे हात सोदोळ जायनात. दुसऱ्या सोबें ओदी करून गरजेवंतां सोबें उदार जावंक आमचीं पावलां मारूया. आनी दुसऱ्यांक दिता त्या मापान आमी परत घेतोल्या हें सोत आमच्या काळजा मनांत बाळगुया. बापा, तूं एकलोच बरो. आमचे थंय आसा तें वायट पयसावून आमचे लागीं घडटा ते भाशेन गरजेवंतांक वांटून दुसऱ्या सांगाता शांतीन जिवंक आनी एकामेका सोबें मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you,
Please like, share and subscribe. देव बरें करूं.